योकार हा समृता खणगावकर. सुरतपुराचे हेडलाईन्स. हर घर जलच्यो उंडीर बांदोड्या बोयो बोयो. वर्सभर जाले सारखे मेळना उदक. बायलांचो दाग फोंडेच्या उदका विभागाचेर धडक मोर्चा. दिवचल मुळगावच्या मीना खण पिडेस्ताची खाशेली बसका. काडात नवी समिती. सांगले उपजिल्लो अधिकाऱ्यान प्रश्न जाग्यार घातले ना जाल्यार करतले कृती. सरपंचाची शिटकावणी. गोंयांत एसटींच्या राजकीय आरक्षणाक भाजपा कटिबद्ध. नोव्हेंबरात जावपी हिवाळी अधिवेशनात करतले बिल पास. सांगले सदानंद शेट तानावडे. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. गोंय उदकाचे बाबतीत आत्मनिर्भर जावंक ना. दर गांवांत ताज्यो देखी मेळटात. उंडीर बांदोडेच्या बायलांचेर दाग फोंडेच्या उदका विभागाचेर मोर्चा व्हरपाची पाळी आयली. निदान चवथी कडेन तरी हाल करूं नाकात. गणपती आदी लोकांनी पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्याक विघ्न पयसावपाचे गाराणे घातल्यात. सरकार आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण अशो कितल्योशोच घोशणा करून मेकळे जाले, पूण उदकाच्या बाबतीत गोंय स्वयंपूर्ण जाल्ले दिसना आनी आत्मनिर्भरय. कित्याक तर बांयो आटल्यात, नळ सुकल्यात. उदक मेळपाचे खंयच्यान हो प्रस्न जाका तेका सतायता. उंडीर फाटले वरसभर लोक हाल सोंसतात. आयकात तांच्यो करंदायो. बाय आमची सामकी जाल्या झेपल्यान हळशीक केले. आमकां खंयच्यानूच उदक ना. आतां वर्स जालें. आतां पावसांकूय येना म्हणून आमकां सामके त्रास जाले. आतां 4 दीस जाले नळा उदकच येना. सामकेंच येना. एक दीस येता तेंवूय येना. आमी कितें करून आज काल आमी फोन करून आमचें उदक येना आनी टँकर येयल्या. केन्नापासून प्रॉब्लेम जाता तुमकां? 1 वर्स जालें. सारकें 1 वर्स जालें. उदक सारकें बंद जालें. आमच्या घरा कडेनच थंय ती बांय एक आसा तेजी खायना कोण तें पेड्ड्यार जालां. आमी कितें करचें? आमकां मातशें उपकार करूं ना. चवथी पयली लायन तेणी दिता म्हणलें ती अजून दिली ना. ती मातशी दिवची. आमकां 1 वर्स जालें उदकूच ना आनी आमी इतलें हांकां कॉल केलें की आयाचे ते फाल्यां येता अशें करता. बरोबर नाच. लास्ट कितें जालें आमकां रातचें न्हू 2 एकल्याक 4 घरांनी येयलेले येता. 2 रातच्या आमी उठून 2 उठून पळयता कित्याक भायर येवन पळोवपाकूय आमकां भंय दिसता कळ्ळें. चितूर कोण येयलो जाल्यार कितें जातलें न्हू अशें म्हणून. आनी रोडा भायर तेंचे नळ आमी सगळ्यांनी भायर घेतल्या बारीक बारीक भायर सामके. तो प्रॉब्लेम जाला आमकां आनी चड भायर येवपाक. आनी आतां आमकां केला सांगू हांवें केलें काल हांवें एक टँकर धाडलो. 2 घरांत धाडलें उदक येयलें आनी मागीर नाच कोणाक ना. आनी आतां आमकां कालचो जर कोणाकूच एक बोट सुद्दां 2 दिसांनी येवना सामकेंच. आनी आमकां ते प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमकां मातशें हांगेन कशेंय इतलें बेगीन उदक दिवपाचें की आमकां सामकें त्रास जाता पळय. आनी तेंच्या आतां न्हू फिल्ट्रेशन ते बरें बायत बसयतात न्हू. ते बायत बसून कांयच फायदो ना. म्हाजे ते आतां न्हू 2 म्हयने आतां उदक आसतलें पावसाचो जर मागीर प्रॉब्लेम तेच जातलें. आनी तितून उदक सुकतलें. ती बांयन बसयलें न्हू ते ऑपोजीट डॅम्पे सायडीस आसा न्हू ते बांयन बसयल्यार प्रॉब्लेम जालो. कित्याक ते बायत कंटिन्यू आसता उदक. तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की ते बायक काडपाचें फिल्ट्रेशन आनी ते बायक बसपाचो दुसरी अशें हांव म्हणटा. आतां कितें सांगलां तुमकां? तांकां तेंच्या आतां कितें सांगलां आमकां ते करतले म्हणटा. आनी मंगळारा म्हणटा येतले म्हणटा उदक अशें म्हणून सांगलां तेंच्यांनी. आतां पळोवया मंगळारा दिसके व्हरते नाल्यार घेवन मागीर सांगा म्हणटा तेंच्यानी परत तांकां. देवची सकयल अशी देवळी आसा पण वर्स जालें एक थेंब येयना. मिटर सोडून दवरला आमी पूण उदकूच येयना केन्ना. काल सुद्दां बांयच्या काड आमचो मंगळार आसलो कालच्या मेचो. सो आमी आतां उदक हेजे घेवन रांदलां सगळें. कित्याक लागून बंद जालें तें कळ्ळें? खंय बंद जालें तें कशें करपाचें? वर्स जालें आतां. बांयचे काडटा बांयचे ना बंद म्हणलें कशें आसा इलेक्ट्रिसिटी केबल घातलो. दुसरें म्हणल्यार कितें एसटीपीचे प्लांटाचें काम चलता तेन्नाच्यान हेंच्यांनी खंय खंय पायपलायन फोडली पळय ती तेंकांच खबर ना. बेश्टी जॉयंट मारल्या आनी आतां परत पॅक केलां. भितरची सगळें लिकेज आसा त्या खातीर तें उदक येनासलें. न्यू घालता म्हणटा पूण कांय 1-2 विकांनी घालता म्हणटा. पळोवया कितें करता तें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी सानिका नागवेकार. मीना खण वेव्हाराच्या बाबतीत दिवचल मुळगावकार अजून संकटात आसात. तांच्यो कांय अडचणी कांय मागण्यो कुपत पडल्यात. नवी समिती काडात इतलोच उपाय कितें तो फुडें आयला. पूण प्रत्यक्षात प्रस्न जाग्यार घालचे आदी खण सुरू जातली काय जाग्यार घातल्या उपरांत ते काळकात आसा. आमी खर पावलां उबारतले. सरपंचान शिटकावणी दिल्या. मुळगाव पंचायती कडेन एनओसी घेवचे बगर मुळगांवां मीना खण वेवसाय सुरू जाला.
लुकसाण भरपाय, उदकान भरिल्लो पीठ, रातचे वेळार चलपी काम, उदका स्त्रोत असे जायते विशय अजून सुटावे जावंक नात. खणीचे मनमानीच्या विरोधात गावात तिडक आसा. शासनाचो उपाय म्हण आयज सगळ्यो ग्रामस्थांक खण आस्थापन, उपजिल्लो अधिकारी आनी थळावो आमदार अशें मेळून चर्चा जाली. नवी समिती काडपाचे ठरले, पूण फुडली दिशा अजून निश्चित जावंक ना. गांव खतखत्ता खरो. आमचो गांव सुरळीत जावचो हेका लागून आमी हेंच्या बरोबर मिटींग घेतली. कित्याक हेंची मिटींग घेवपाकूय कारण आसा, कित्याक आमी इतली तांकां लेटरां केली. ग्रामसभेक जे डिस्कशन जाल्या उपरांत तेंच्यांनी जो ठराव घातलेलो त्या ठरावाचेर हेंकां इतली लेटरां करून सुद्दां तेंचो एकूय आमकां रिप्लाय येयलो ना. आमचे तेन्ना पाशयेंस खंय तरी सोंपता न्हू, तेका लागून आमकां हांगा आवाज उठोवचो पडलो. आनी आतां जर हे मिटिंगेक आतां आमी आतां सगळी कमिटी काडटले, 10 जाणांची काडटले. एक आमी तेंचे कडेन पॉयंट टू पॉयंट, डेट टू डेट घेवन आमी मिटींग घेतले. जर आमचे इश्यू सॉर्ट आउट जायना हांगासर, जे आमी इश्यूज घातलेले आहा, लेटराचेर बरोवन दिल्लेले आसा सगळे कामगारांक धरून सगळे, जर आमचे ते फुलफील जायना जाल्यार मागीर आमचो गांव फुडें सरोन कितें करूंक जाय तो करता. थर्ड शिफ्टीचो ते म्हणटा, सर सांगता, कलेक्टर सांगता की तुमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डांसून तांकां नॉर्म्स एंड कंडिशन्स फॉलो करचे पडटा. 24 आवर्स तांकां काम चालू दवरचें पडटा. सो तेंचे ते सुरू दवरला. सो आमकां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक पयलीं हें करचें पडटलें. पूण आमच्या गांवाच्या लोकांची म्हणणें आसा की नायट शिफ्ट आमकां नाका, कित्याक गांवांत जाणटे आसा. कॉम्पेन्सेशन म्हणटा ते आतां मिटींग जातल्यो न्हू, तेन्ना तेंचे ठरतले कशें कितें दिवपाचें. शेती कमिटी आहा, कुमदाद कमिटी आहा, सगळ्यांचे बरोबर डिस्कशन करून तेंचे 2-2 मेंबर काडलेले आहा. पंचायत बॉडी फूल आसतली. ते मिटिंगेक डिस्कस जावन तेंचे कितें ठरतलें मागीर कॉम्पेन्सेशन कशें कितें दिवपाचें. आणि बसके उपरांत दिवचलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांनी मिडियाक दिल्ली ही माहिती. पंचायतीक दिसता की आमकां कन्सिडर करता कंपनी. शेतकी कमिटीची मिटींग असते, म्हणजे डिसिल्डिंग, कंपेन्सेशन जावना, तशें प्रत्येक कमिटीचे तेंचे इश्यू असते. सो आमी खूब एक 2.5 वरां डिस्कशन केलें. हांवूय तांकां गायड केलें, डेप्युटी कलेक्टरान गायड केलें, आनी आतां एक फायनल कमिटी फॉर्म केला, जातून पंचायत मेंबर सगळे आसतले, एक ZP आसतलो, आमदार आसतलो, आणि प्रत्येक कमिटीचे 2 मेंबर असतात. देवस्थान असो, कमिटन शेती. आणि ही परत एकदा 26 तारखेक मेळटली. त्यांचे थोडे इश्यू आसा, तांकां एक लायसनायझींग ऑफिसर जाय, तो दिता म्हणून कंपनीन एग्री केला. तांचो दुसरो इश्यू आसा, कंपेन्सेशन येयल्लें आसा, पण शेतकी कमिटी कितें म्हणटा, कंपनी कितें म्हणटा, आमी फक्त हाच्या कडेन अध्यक्षा कडेन दितले ते. पण अध्यक्ष कितें म्हणटा, आपल्या कडेन दिवंक नाका म्हणटा. तो प्रत्येक जे फार्मर कितले 367 काय कितले तरी आसा तेंच्या कडेन दी म्हणटा. सो कंपनीचो इश्यू कितें आसा, तेंचो ते KYC हो इश्यू आसा, हो एक इश्यू आसा. प्लस लोकांचें कितें आसा, फाटली 4-5 वर्सांचें कंपेन्सेशन, थोडे तेंचे म्हाका दिसता लिगल हेतून इश्यू आसा. मेन गांवांतल्या लोकांचो जी थर्ड शिफ्ट आसली ती तांकां बंद केल्ली जाय. सो ताचेर कशें आसा, कंपनी म्हणटा आमी नॉर्म्सा प्रमाणे वता. हांव म्हटलें कंपिटंट ऑथॉरिटी घाल, पोल्युशन बोर्ड, कंपनी, पंचायतीक घ्या, लोकांक घ्या, आनी तांकां लोकांक कन्विन्स करात. सगळ्या लोकांचेर आसा. सो क्लियर कट लोकांक आमी हें सांगलेलें आसा. सो अशे प्रत्येक इश्यू आमी डिस्कस केल्ले आसात. शेतां जायना, तांचे तळ्याचो इश्यू आसा, जे तेंचे तळे आसा ते कंपनी सांगला की ते गांवांतलेच तळे आसा, पण ते तळे हें जाला, कितें जाला ते डंप बी पडून ते बनलेले आसा, तो इश्यू आसा तेंचो. उदक तांकां मे म्हयन्याक गावना. कंपनीन एग्री केला ह्या वर्साच्यान आमी मे म्हयन्याक तांकां आमी उदक दितले म्हणून. पळोवन म्हाका दिसता कितें तरी दिवना आमच्या शेताक. मायनींग पिट्स आसा, हे सगळे डेंजर आसा. हो इश्यू हांवें असेंब्लीनय रेज केल्लो, आनी सरकारान डेप्युटी कलेक्टर जो लॉ एंड ऑर्डर आनी WID डिपार्टमेंटान मॉनिटर करून काळजी घेवपाची. सरकार प्रत्येक गोष्टी काळजी घेवपाक तात्पर आसा. डे टू डे आमी फॉलो करता, हांव पर्सनली फॉलो करता. सो हे आसाच, पूण कंपनीची तितलीच अकाउंटेबिलिटी आसा, दे आर ऑल्सो टेकिंग केअर. अशें आमी कोणाक हें करना, म्हणजे सोडून आमी सगळ्यांक हें घेवन. तुमच्या थ्रू कितें कंपनीन कितें हें केलां? म्हज्या थ्रू कंपनी जो डेप्युटी कलेक्टराचे म्हणजे कर म्हणून सांगला WID, इट इज थ्रू आमदार बंदिनी, आनी कंपनीकय सांगलेलें आसा की बाबा जेन्ना खूब फ्लडिंग जाता तेन्ना तुमी पंपींग कमी करपाचें, हाय टायडा उपकार कमी करपाचें, हे प्रत्येक गोश्टी मॉनिटर करपाचें, तेचें हें केलें, तुमी रिपोर्ट मंथली काडपाचें, सगळें सांगलेलें आसा. गोवा 365 खातीर महेश कोळेकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत ST राजकीय आरक्षण जावचें ह्या हेतान भाजपा वावुरता. आता नोव्हेंबरात जावपी हिवाळी अधिवेशनात हे बिल पास जातले. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन पत्रकार परिशदेत सांगले.
गोंयांत एसटी राजकीय आरक्षण जावचे ह्या हेतान भाजपा वावुरला. आता नोव्हेंबरांत जावपी हिवाळी अधिवेशनात हे बिल पास जातले, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन पत्रकार परिशदेत सांगले. एसटी रिजर्वेशन, कारण आमी एसटी रिजर्वेशन हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंया भितर जावं जाय म्हणून आमी सगळे प्रयत्नरत आशिल्ले. आमकांय दिसतालें की लोकसभे पयलीं तें जावं जाय, पण तें थोडेशें लोकसभे पयलीं जावना. पण आमच्या नेत्यान सांगिल्लें, आमच्या होम मिनिस्टरान, आमी तें करतलें. पण बऱ्याचदा कशें आसता की आमी तें जातलें हें सांगपाक कमी पडलें आनी काँग्रेस जावचें ना हें सांगपाक तेंच्यांनी अपील सगळ्यांक केलें, हें फटयतात म्हणून. कारण आमी केन्नाच फटोवना. भारतीय जनता पार्टीन जी गोश्ट केली ती मना पासून केल्ली आसा. गोंया भितर एसटीचें रिजर्वेशन सुरवाती पासून जॉबाक आसत किंवा बाकी सगळ्या गोश्टी हें गोंयान प्रत्येक रिजर्वेशन हें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्लें. त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आशिल्ले आनी केंद्रांत भारतीय जनता पार्टीचें आमचें सरकार, एनडीएचें सरकार आशिल्लें अटल बिहारी वाजपेयींचें त्या वेळार. आनी आतांय आमी सांगिल्लें जातलें म्हणून. पण रिजर्वेशनाच्या संदर्भांतलें म्हजें बिल पॉलिटिकल रिजर्वेशनचें स्पेशल मेन्शन हांवें 24 तारखेर म्हजें आयलें, 24 जुलयाक. आनी 29 जुलयाक आमचें एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशनचें बिल जें आसा तें पार्लिमेंटा भितर इंट्रोड्यूस जालें. आनी खरें म्हणत जाल्यार तें 9 तारखेर चर्चेक आशिल्लें आनी तेन्ना तें पास जावपाचें. पण सिनेटाय आमची पार्लिमेंट सोंपली, हें केली, आनी त्यामुळे तें थंय येवना. त्यामुळे येणारी जी हिवाळी अधिवेशन आसतलें नोव्हेंबरांत, त्या अधिवेशनान तें डेफिनेटली पास जातलें. आनी आमकां सगळ्यांक एक इच्छा आसा की भारतीय जनता पार्टीचो पयलीं पासून एक हें आशिल्लो की पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें गोंया भितर जावं जाय आनी तें जातलें. दुसरो विशय जो म्हाका मांडपाक मेळ्ळो तो खूब जाण म्हजे कडेन येताले की बऱ्याच हातून वेगवेगळ्या हातुंतले राज्यांतल्यो कांय फायनान्स कंपनी गोंयांत येतात आनी सुरवातीक ते रिटर्न भरपूर दितात आनी एक 100 रुपयाचे 200 करतात आनी वगैरे. आनी जसो एखादो इन्वेस्टर भरपूर पयशे घालपाक लागलो की ताका एका रातीन नाच जातात. आनी तातूंतले कर्मभूमी ह्या एक जी संस्था माशेलान कितें तरी, तातूंत बऱ्याच बाबड्यांचे पयशे भितर उरिल्ले आनी ती पुलीस कंप्लेंटूय जाली. आनी त्यामुळे एखादी अशें खूब आसतले पण तेंच्यो पुलीस कंप्लेनी जावना. त्यामुळे तेंचें नांव म्हाका घेवपाक म्हणूना. पार्लिमेंटान जर एखादो विशय जर मांडटलो जाल्यार ताका प्रूफ लागता. आनी त्यामुळे कर्मभूमीच्या एकच जाग्यार ती कंप्लेंट तेजी फायल जाल्ली आसा, बाकीच्यो जावना. आनी त्यामुळे एखादे कोणाचे जर अशे विशय आसत जाल्यार ते आमी त्याच्या बरोबरच आमी जेन्ना लेटर करपाक जाय म्हणून ते आमी लेटर करपाचें होम मिनिस्टराक दवरलां. आनी कांय जाणांचे जर ते कंप्लेनी आसत, खूब जाणांचे इन्वेस्ट केल्ले पयशे आसा मेळुना आनी त्यामुळे ते मेळपाक लागून कितें तरी एक्शन जावं जाय म्हणूनय हांवें ह्या पार्लिमेंटा भितर स्पेशल मेन्शन केल्लें. त्या नंतर गोंयचो एक ज्वलंत विशय आशिल्लो तो खाजन लँड. कारण एक टायम आसतालो खाजन लँड ही ते शेतकरी त्या वेळाचेर ते आपापल्या सगळे कंट्रिब्युशन करतले. तेंचे खाजन लँड सोसायटी आसताली आनी त्या मागीर ते पयशे काडून बांद ते बांदताले. पण आतां हळू बरेच जाण थोडी शेतां करपाचे थोड्यांनी बंद जालें. त्यामुळे बांद ते ती स्ल्यूज गेट जाका म्हणटात ती घालपाक पयशे लागतात आनी बऱ्याचदा आमी शेती करनात आनी त्यामुळे ते हें जावपाक मोडपाक पाविल्ले आसा. आनी म्हणून हांवें सगळें करतकच खूब जाण शेतकरी म्हाका सांगताले म्हणून हांवें एक विशय खाजन लँडाच्या संदर्भात केंद्र सरकारान आमकां टॅक्निकल आनी फायनान्शियल मदत करची अशी हांवें मागणी केल्या. हांव मुख्यमंत्र्याक उलयलो, एग्रीकल्चर आमचो वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टराकूय सांगिल्लें आसा की तुमी हांगांतल्यान एक टोटल तेजी प्रोजेक्ट आनी कितें एग्जॅक्ट आसा सिच्युएशन हें दियात म्हणून हांवें म्हजें उलयलो स्पेशल मेन्शन. आनी त्या नंतर हांवें जलशक्ती मिनिस्टर जो आसा ताका एक लेटरूय बरयल्लें आसा आनी ताका सांगिल्लें आसा की आमकां एक निदान 500 कोटी ह्या कामाक तुमी दिवचे अशी मागणी केल्या. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. खासगी बसींनी प्रवाशांक सतायतात अशी माहिती मेळ्ळ्या उपरांत येरादारी खात्यान हावसिंग बोर्डाच्या मार्गांचेर वचपी खासगी बस संचालकांची खासा बसका घेवन तांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी दिली. येरादारी खाते आणि येरादारी सेल मडगांव प्रवाशांक पिडपी बसवाल्या आड संयुक्त कारवाई करतलो. गाडी स्टेशनाचेर पावतकच गर्दीच्या वेळार ही ड्रायव्ह करतले. प्रवाशांक सतायताना कोण सापडलो जाल्यार तांकां ताब्यात घेतले. असिस्टंट डायरेक्टर निक्सन सुआरेसान सांगले. पळयात पुराय बातमी. थोडे लिमिटेड गाडी सर, सगळे तशें ना, लिमिटेड गाडी आसा. मेन कोण तुगे वस्ती कोण करता तशें ते दवले आपल्याला पटवू शकता आमच्या
पर्सनल अनुभव आसा पण ते धवलेचे रावन थिंगा इतले मॅच करता थिंगा एनी टायम वचून जाय सर कोणा गाडी चोडायचे त्यांची 4 गाड्या असतात सर दोन. So, as per the latest issue of housing board buses, wherein there was a photograph on social media where there were some people were shown pulling the passengers inside the bus. We have decided, along with the traffic police, that we will be having a joint checking every day, especially when the trains are coming during the peak hours. And the people who are staying there and who are soliciting passengers, they will be arrested as per the discussion held with the PI, Dalvi of Margaon town. So this drive will be carried till this problem is solved. They had a meeting with the driver owners of it. Yeah, we just had a meeting and with all the owners of the vehicles, of the buses, and we have taken assurance from them also, an undertaking that henceforth they won't be causing inconvenience on road and harassing customers, and that action may be taken on them in case they continue doing the same. There were a point which the owners raised about conductors being drunk while they were on. Yeah, we recently we have not come across, but we will keep a check on that. आगल्या कडेन एसिस्टंट डायरेक्टरान बाब साहेब निक्सन हेणे आमकां तिनांक आपयले सिटी बसी वेल्यान कितें पेपराचेर पयर फोटो येयला म्हणून सो ते आखें जे रेल्वे तरेचे बसीचे कंडक्टर जे पॅसेंजर ओडपाक बीन करता पळय ते आमी सगळे गोगल हावजींग बोर्डातले हांगा सिटी भितर 2 हावजींग बोर्ड एक गोगल हावजींग बोर्ड आनी एक दवल्ले हावजींग बोर्ड सो ते पॅसेंजर ओडटा बिटाय पेपराचेर येयला पळय तितून आमी कांय उलोवंक शकना कित्याक तें जाता खरें फोटो येयला हितून कोण ना म्हणपाक शकना सो आमची ऑथॉरिटी मागणी आहा की ते एक्शन जावची थंय ते करते आमकां बरें दिसना आमकां लज दिसता सो हांव म्हाका ऑथॉरिटी साहेबाकूय सांगला मी तुमी कितें जाता तुमी एक्शन घेया आमचें ऑब्जेक्शन कांय ना की ते थोडे 3-4 बसीचे पात्रांचे कोण ते जे करता पळय न्ही हे सगळे सिटी बसल्यान भोगची पडटा आनी आमकां ती लज दिसता सो आमी साहेबाक रिक्वेस्ट केला की तुमची ऑथॉरिटी जाता ते एक्शन घेया आमची कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणून तुम्ही इश्यू रेज केला की थोडे सोरो पिवन रुटार आसता पळय सोरो पिवन रुटार आसतना सो आज साहेबा कडेन सगळे आल्कोहोल चेक करपाक मिटर सगळे आसता ते साहेबान चेक करचें कित्याक आमी बेश्टे कोण पिले म्हणपाक शकना सो साहेबा कडेन सगळे इन्स्ट्रुमेंट आहा सो तांणी चेक करून एक्शन घेवची लिगल कितें आसता ते एक्शन घेवची करून पिले मेळ्या पूण आसा तुमचे आसता ते बसी आहा काय ना ते आमकां खबर आसना कोण पिल्ले आसता थोडे पूण ते बसी कंडक्टर काय ते बेश्टे बसून पिवना ते आमकां खबर ना गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नावेली स्पोर्टिंग क्लबान स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्लीक 3-0 अशे गोल फरकान हारयलो. काणा बाणावली स्पोर्टिंग असोसिएशनान ही सर्त घडोवन हाडली. खेळाच्या पहिल्या सत्रात दोनूय पंगडांनी गोल करपाची संद चुकयली. खेळ 0-0 असो सोंपलो. खेळाच्या दुसऱ्या सत्रात नावेली स्पोर्टिंग क्लबान 45व्या, 53व्या आणि 60व्या मिनिटाक गोल केलो. शेवटाक 3-0 अशा गोल फरकान स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्लीक हारोवन नावेली स्पोर्टिंग क्लबान जैत जोडले. बानावलेच्या सेंट जॉन दी बाप्तिस्ता फुटबॉल खेळामळार खेळिल्ल्या काना बानावले सुपर सॉकर इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत नावेली स्पोर्टिंग क्लबान सुवात मेळयली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि मुजेफ शेख. या बुधवारा सुके हवामान अणभवपाक मेळ्ळे. कांय वाठारांनी विस्कळीत पावसाची नोंद जाल्या, पूण पुराय वाठारांत चडशे मेस्तुराद हवामान आसले. चडशा वाठारांनी चडांत चड 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें सुमार 26 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें. बिरेस्तारा हवामान बदलतले. 1 वा 2 सुवातांनी पावस शिरशिरपाची शक्यताय आसली तरी उदेंते कडल्यान व्हांवपी वादळी वाऱ्याक लागून उष्ण हवा भायर काडपाक मजत जातली. ताका लागून कांय प्रमाणात थाकाय मेळटली. बिरेस्तारचे चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. 20 तारखे मेरेन पावसाची शिरशिरी. दर्यादेगेर परतून उष्ण हवामान. नितळ सुके हवामान कायम उरपाची शक्यताय. बिरेस्तारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.